काही दीस पयलीं मोदेवाडो पारोडा एका घरान उबालदिना ब्रागांजा ह्या बायलेचो खून केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली। सोमारा केपें पुलिसांक दुबावित आरोपीक सोदून काडपाक येस आयलें। हे संदर्भात केपें पुलिसांनी रामकुमार रावत ह्या मध्य प्रदेशाच्या मनशाक अटक करून मडगांवच्या जिल्लो सत्र न्यायालयात हजर केला। दुबाविताक 14 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या। शुक्रारा पारोडा हांगा जाल्ल्या उबालदिना ब्रागांजा ह्या बायलेच्या मर्डर केसी भितर काल केपें पुलिसांनी राजकुमार रावत ह्या मध्य प्रदेशाच्या भुरग्याक अटक केल्ली। केपें पुलिसाची एक टीम मध्य प्रदेशाक गेल्ली आणि तांणी मध्य प्रदेशांतल्यान राजकुमार रावताक घेवन हांगा हाडिल्लो। शुक्राराक राजकुमारान उबालदिनाक ताच्या घराक मारिल्ली आणि मेन म्हणजे की हो राजकुमार आसा तो एक कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर लेबर म्हणून काम करतालो आणि काल ताका केपें पुलिसांनी ताका धरून हाडलो आणि आज ताका मडगांव JMFC मुखार उबो केल्लो रिमांडा खातीर आणि JMFC ताका 14 दिसांचो रिमांड दिल्लो आसा। म्हणटकीर ताचे खातीर मडगांवच्या नांव गौरव